काली हावनी गायना आमची कोंकणी उत्सवाक गेल्लीत गो. भारी म्हळ्यार भारी लायक आसिल गो. आमगेले पंचेंद्रिय एक नमने रसदवतण म्हळ्यार चुकीना गो. तितले लायक आसिल गो. हांव तुका पया म्हणलेतले गो. मागीर तू तशप्रा जन मस्त कुडूज कडे यान नवे म्हणून तर राबली हांव. भारी लायक आसिल गो. मात्र भारी म्हळ्यार भारी बेस्ट आसिल गो. नागो सुन्मये हांव थंय इल्ली हांगा युट्यूबर येत आसिल नवे हे क्लिपिंग्स आमगेल गोंडीन म्हाका दाखयले. म्हाका मन तडवलेले ना गो. आमची गेल पुरा एक कडेन वट्ट दवच म्हळ्यार भारी खुशी विषय न्ही गो. म्हाका मन तडवलेले ना. घराच पुरा एक राउंड काम करून न्हू भायर सरली. आमगेल सुरेखाक चिके हुशार नामू तुगोच नवे. तेशटाव न्हू घरा काम पुरा करून भायर सरतांचे टुणे साडे 11 बार दल्ला म्हणल्याक थंय गेल्ली गो हांव. म्हाका भारी खुशी जाली गो. ते डायबिटीसा ಬಗ್ಗೆ डॉक्टर सांगता आसली ती हांव वतना त्या पुरा बैसून आयकल गो. कडेरी गोंडी आमगेले जेवणा वचा म्हण हट केली. जेवणा वतन मात्र म्हाका पुरपूर जावन गेल गो. लैनाक राबून दल्ला. म्हाकशी येवच्याकय न्ही मुखार वच्चाकय न्ही. म्हाका जिवा संकट जावन दोळे कळक येईल गो. मागिरी त्या जनामदीन कशी भितर पावली म्हणून कळली गो. जनान लोकोन आपापी हांव भितर गेल पळय. थंय वचून जेवण करून भायरून हात धुका जाल्यार पुरपूर जावन गेल गो. कडेर हांव सीदा आटो चोवन घेवन घरा आयली. गोंडी आनी के बसया म्हण हट केली. मिजन दायना सायबिनी मागीर तुगेले अन्न लोटू वस म्हण सांगले. मागीर घरा येतर म्हाका दिसलें गो आम्ही तशपुरा इकट जाल्ले कष्ट जाल्ले म्हणून सांगचे सुलभ. एक आलोचन कोण पडले. आम्ही सान घरान तो गणम सत्यनारायण केलते ना. घरान कितली इकट जाता कितले पुरा कष्ट जाता नवे. तशें आसतना आमगेले सोना गणेश मम्मान कितले पुरा अरेंजमेंट केला मो. बदलची तो ग्रेट. ताका आमगेल दुकून एक व्हड सलाम गो. होई गो हळेमा अशिप्रा एक व्हड रितीरी फंक्शन करतना असले सण्ಣ ಪುಟ್ಟ ತೊಂದರೆ दवच सहज गो. त्यापर आम्ही थंय सोन सोडका गो. ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಮಳ ಭಾರಿ लायक असिल गो. हांव निगाये नाही तशी दल्ली जेवणा सिरकून तशी शिकून जेवण करून घरा वचा म्हण हांवें हट केले. मागीर गायन म्हळ्याली आई लसती अप्रूपक आमी अशी भायर येवचे इकड बैसून वचा म्हळेली. तिगेल करकरे कोचून बसली गो. जाल्यारी हे कोंकणी गोष्टी मागीर भरतनाट्य म्हाका भारी खुशी जाल गो. उठोचक मन न्ही. कोंकणी गोष्टी अंतू भारी लायक असिल गो. ते एकलन सांगतना म्हाका होईनवे म्हण दिसले. आम्ही आमची गलेंतू कितले साध्यस की तितले उलोवका गो. होई गो आमगेल आमची गल भाषा एक श्रीमंत भाषे. आम्ही कसने काही एक्स्ट्रा वड्डो का म्हणना. आमका गोत्त असिल तितले भाषा मी चंद कोण उलयले रे. आमगेल भाषे श्रीमंत जावन आसता गो. म्हाकंतू हे चेडू लोट मेळ्ळो. चेडू म्हळ्यार मिगेल चेडू न्ही नात्रा लोट मेळ्ळो. मत मते इंग्लीश सिरकून गेला गो. पूड पुरा पळे आम्ही आयतारू सोमारू म्हण कितले चंद कोण सांगतासिली ती. आतां पापी गो तोंडान तू संडे मंडे प्रयत्न गो. हे पुरा आम्ही उणी करका कितले साथी दत्की तितले आम्ही आमची गेलेन तू उलोवका गो. वई असल पुरा उत्सवाक कंते आमगेले आमची उत्सवाक पुरा गेल्ला रे. असल पुरा कळत गो. चेडू बाळांक आम्ही आपण होरका आम्ही कष्ट दत्त म्हण लेगचे. वई तू सांगच वई थंय वत्तरी असल पुरा विचार आमकां मात्ते वत्त गो. आनी सांजेर पुरा लायक असिल गो. हे कोंकणी गोष्टी भरतनाट्य पुरा दत्तरी हांव तन्नी पिवच्या वचा गो म्हणले आमगेल गायनाक. ती साध्य ना म्हणली. आता पुत्तूर नरसिंह नायक मम्माले पद येता हांव तांकां आज थंय पळयनी तांकां पळोवच खातीर हांव राखून बसल्या. हांव अंतू बिलकुलक येतल न्ही. तुमकां जाय जाल्यार हांगा सीट दवरत हांव तुमी वचून येती म्हणली. हांव भिवन भायर येयल गो. जाल्यार म्हाका कसने कष्ट दिसनी. दुसऱ्यांक कशी जाल की म्हाका वतना म्हाकांतू आराम असिल गो. वचून हांव तन्नी पिवन आयली. तन्नी काही भारी लायक असिल गो. संजेचे कणगा भज गवली भज आनी उप्पीटू चटणी मागीर कापी च्या पुरा आसिले. भारी लायक असिल गो. तन्नी पिवन घेवन हांव येवन बसली गो. जाल्यार पुत्तूर नरसिंह नायक मम्मान अशी करची गो. नरसिंह नायक मामू भारी चंद पद सांगता मगो. म्हाका तांगेल पद म्हळ्यार भारी इष्ट. तसर कसं केलं गो.
सुरवेर प्रलायकला एक पद सांगल गो. मागिरी दाळीताय म्हण दाळीताय वयर एक पद. ताजे नंतर पत्रडा वयर पद गो. भायरी जिरापती पावसो भितरी दाळीतायनी पत्रडे पद. मिगेल तसल खाद्य प्रियांक कशी दाव का सांग. मक्का संजे खाल्लेल पुरा भस्म दानोचुन जोर पट्टा भूक लागल गो. ते पद ऐकून अशी पद सांगचवे मम्मान. वही गो मागीर कसं जाल गो. केलो जन जावणा म्हण उठयतना हांवें म्हणलें वचा गो आमी जावणाक म्हणलें. गायन होर दोळ केली. वच्चा आनी 7 दिन आमाई आता मी बैसून दल्ला नवे. आता नायक मामाल पद दत्तरी मागीर उपेंद्र भट मामाले भजन अस ते हांव ऐकू कधीची. तदनंतर चेडूवाले डान्स नी अस ते पुरा पळोवन पुरा प्रोग्राम दत्तरी जेवण कोण घरा वच्चा जेवण खंयी धांवन वचना म्हण जोर केल गो. मागीर हांव बसली. बसील काही हे दायनी म्हणया. भजनय तितलेच गो. एका पशी एक भारी लायक आशिल्ले. मागीर चेडवाल डान्स पुरा पळोवन आमी जेवण कोण आयलींत गो. तदनय तशीची म्हाका कसने तोंदर दायनी अब्बा लायक रितीर दल्ले. दनपर एक मात्र चिके तश दल तितले सोडल्यारी प्रोग्राम मात्र भारी लायक आशिल गो. सकाळी आमके वच्चे दायनी आमी वत्तन चिके वेळ जाल्ले. मागीर वत्तर पळय खंयची विंगड लोक गेल म्हणकी दल गो. होई गो म्हाकाय तशी दिसलं गो. थंय वत्तरी खंयची विंगड लोक आयल म्हणकी दिसले. खंय पळयलेरी आमची गल उलयतलींची आमची गल जन आमची गल भाशे भारी खुशी दल गो. हे एक नाही जाल्यारी हांव आनीक बसत आशिल्ली. मागीर संजेक पण ते लेखले गो वचा म्हणून. जाल्यार जोर कुर्टा दुखी आशाण आमगेल सुरेखा काही पळोवंक येवका आशिल नवे. ती अंतू एक चुरचुरेल म्हळ्यारी ती तितले न्ही. मुगेल पाय एक असल टायमारी अशी दावकावे. आमची उत्सव दावचे वर्ष एक पंत नवे. छे हांव वचका आशिल्ले म्हणून भारी चुरचुरेल गो. बदा सांगका म्हळ्यार हळे मा आमी आमची गल दावन जन्म आयिल्लेक पुण्य करका गो. कितले कितले प्रतिभे आसात गो. असल पुरा उत्सवान तू आमको पुरा परिचय दत्त गो. एक चली डान्स केल गो. डान्स नाही गो भरतनाट्य भारी छंद केल गो. मिगेल हात पाय आपापी ताळ मारतसील गो. कितले छंद केल गो. चढूदवो ಹೊಡ್ಡದವೋ कितले लायक प्रोग्राम दिलींती. ಒಟ್ಟು काली भारी मळा भारी खुशी दल गो. आमगेले सोना गणेश मम्माक मिगेल तर्फे एक होड सलाम. हे आमची कोंकणी उत्सव कार्यक्रम आयोजन केलेले सोना गणेश मम्मांक आणि तांकां सहकार दिलेले प्रति एकल्यांकय आमगेल प्रपंच तर्फेन तो अभिनंदने. काल आम्ही थंय येवन पळयलेल विषय वयरी उलयलींती. आम्ही पळयनतिले मस्त पुरा आशिल्ले. आमगेले शंकर शानभाग मामाले भजन की आणि विंगड कार्यक्रम की पुरा आशिल्ले. ते आमी पळयनतील निमित्ती आमकां ताजे बग्गे विवरण दिवचेक कश्ट जाता आनी पळयन अशी उलोवचे चुकी जाता. तशें जावन आमी ताजे बग्गे सांगनी आनी अशींची मस्त मस्त कोंकणी उत्सव चलची तशी दावो. आमगेल कोंकणी भाषे आनी उन्नत स्थानाक वाडची तशी दावो म्हणून आमी देवा लागी प्रार्थना करता ती.